सो काल केपेच्या एमएलएन आपणाक प्रायव्हेट रिजर्वेशन भायर म्हणून स्पिकराचेर हें घातलें एलिगेशन की स्पीकर इज नॉट इन फेवर ऑफ रिजर्वेशन फॉर एसटी कम्युनिटी. हेजेर तुमचें रिएक्शन कितें? हेजेर रिएक्शन दिवप म्हळ्यार भासपा येता, कित्याक ज्या मनशाचेर जे एलिगेशन जे घालप जालां न्ही ते म्हाका दिसता हो मनीस जो एटर्न आसा तो ताका तर एक तर नॉलेज नसतली, नाजाल्यार त्यांनी जे स्पिकरान म्हणला पळय इमॅच्युअर जे आसा म्हणतो ते ताका एक नॉलेज नसतलें हेजे बद्दल. स्पिकरा सारक्या मनशाक तो जर म्हणटा की तूं ओपोज करता म्हणजे पॉलिटिकल रिजर्वेशनाक हे टोटल चुकीचें आसा. कित्याक स्पीकर जो मनीस आसा जो स्पीकर आमचो रमेश तवडकर आसतलो, आमच्या मुवमेंटांतले गोविंद गावडे आसतलो मिनिस्टर, आमचो बाबूसो गांवकर आसतलो, अतुल गांवकर आसतलो, दुर्गादास गांवकर आसतलो, आमचे पांडुरंग कुंकळकर आसतलो, गोविंद शिरोडकर आसतलो तो आसा अजुनी. अशे अनेक मनीस ज्यांनी वावर केला त्या टायमाक म्हणून एसटी स्टेटस मेळ्ळा आनी असली मनशां भितर तो उपोज करता हे म्हणप म्हळ्यार पिशेपणी. एक तरी म्हाका दिसता एल्टनाक एक तर तो नॉलेज नसतली, कित्याक हांगा एक मॅच्युअर आसतलो तो जशें स्पिकर म्हणटा तशें ह्या विशयाचेर, ना जाल्यार तो बेश्टी चीप पब्लिसिटी म्हणटा केळ्यावयले बेजावयली केळी काडून हे करून पळय तसली चीप पब्लिसिटी घेता आसतलो, घेवपाक ट्राय करता आसतलो. ह्या मनशाक काम केलां म्हणून कोण म्हणपाक शकना. कित्याक घाकू मुवमेंटाक हांवें पळयल्लें आसा, हांव तांचे बरोबर आसलो, हे सगळे लोक वावरता आसतना सगळ्यांनी काम करता आसतना तेन्ना ज्या पद्दतीन काम केलें, ज्या पद्दतीन आमी चळवळ केल्ली आनी ताका एसटी मेळोवपा खातीर कशें काम केलां तें आमकां खबर आसा. आनी हे स्पीकर ओपोज करपाक म्हणपाक प्रश्न येना. आनी जे रिजन तो दिता की आपले कितें प्रायव्हेट मेंबर्स जे रेजोल्युशन आसता एवरी फ्रायडे येतात ते आपल्या गेले अलाव केला म्हणजे स्पिकरान. बाबा प्रायव्हेट मेंबर्स रेजोल्युशन जे असतात जर अलाव जर तरी स्पिकरान केलें ना जाल्यार ते फ्रायडे जेन्ना 5 रेजोल्युशन येतात तितून भितर तेगे रेजोल्युशन येयलें ना, अलाव केलें ना धरुया, तेजेर उबी रावन ताका विचारपाक आसतालें स्पिकराक की कित्याक लागून आपल्या अलाव केलें ना ते स्पिकर सांगतालो तेन्ना. कित्याक काल स्पिकरान रिप्लाय दिल्या की ऑलरेडी हे हावसार डिस्कशन जाल्लें आसा. एमएलए आमचो गणेश गांवकरान थंय कॉलिंग अटेन्शन मांडलें, तेजें 1 वरभर डिस्कशन जाल्लें आसा. सगळे एमएलए डिस्कशन केलें आनी युनिमसली जे डिसिजन जाल्लें आसा की एसटी पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळपा जाय आनी हें घेवन वर थाराव धाडलेलो आसा, दिल्ली धाडलो आनी तेजेर 1 फावट डिस्कशन जालें, तेजे सगळे डिसिजन जाल्लें आसा, तेजेर परत डिस्कशन आनी परत कितें करतले. पण एक तरी एक तर नॉलेज नसतली, नाजाल्यार जाणून बुजून खंय पब्लिसिटी घेवपाचो प्रयत्न आसतलो आनी पिशेपणां ही. आनी दुसरें ताका लागून डायरेक्ट म्हणप की स्पिकराक ओपोज करता, गव्हर्नमेंट ओपोज करता हें चुकीचें. गव्हर्नमेंट ओपोज करता जाल्यार पर जेन्ना होम मिनिस्टरा कडेन इलेक्शना पयलीं होम मिनिस्टरा कडेन जे आमी डेलिगेशन केलां तातूंत खुद मुख्यमंत्री गेला, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आमचे आसले, पार्टीचे अध्यक्ष आमचे MP सदानंद शेट तनावडे, आमचो श्रीपाद भाऊ, सगळे मिनिस्टर सभापती रमेश तवडकर, मिनिस्टर गोविंद गावडे, आमचो कुट्टाळेचो एमएलए अंतोनी वाज, केपेचो एक्स एमएलए एक्स मिनिस्टर प्रकाश वेळी, खुबशे लोक सगळे आमचो एंटनी बारबोजा आसतले, बाकी खुबशे दाकू मडकेकर आसतलो, केपेकर आसतलो, सुरेश केपेकर आसतलो, अशें व्हडलें डेलिगेशन तेन्ना मिटींग गेल्ले सगळे. आनी सगळ्या वचून आमचे होम मिनिस्टरान सांगलें आसा की पॉलिटिकल रिजर्वेशन फुडल्या इलेक्शनाक जे 27 इलेक्शन जातले त्या इलेक्शनाक हे लागू जातले म्हणून आनी आपूण कॅबिनेट डिसिजन घेतलो म्हणून सांगलें. आनी ज्या पद्दतीन तेणें सांगलें त्या प्रमाणे कॅबिनेट डिसिजन जालें बी. पूण अशें सगळें जालें आसतना परत एक फावटी खंय तरी हें घालप, प्रायव्हेट मेंबर डेक रेजोल्युशन घालप आनी आपल्याक कितें शो करप, पण हें कितें पण जर काय आतां सुरवात जाता अशी. पण ह्या मनशाक एक तरी तेची नॉलेज नसतली, ना जाल्यार खंय तरी पब्लिसिटी बेश्टी प्रसिद्धी घेवपाचें काम आसता. सो तुमी फेवरान आहा रिजर्वेशनाक कितलो पॉलिटिकल रिजर्वेशनाक? हांव पयलीं पासून फेवराक. पळय घाकू वेद मुवमेंटा भितर ह्या लिडरा भितर हांवें काम केल्लें आसा आनी हे एसटी मेळोवपा खातीर कशे पद्दती आमी लढो दिलो आमकां खबर आसा. घाकू वेरांतले उरला म्हणजे धनगर अजून इन्क्लूड जालो ना आनी गावडा कुणबी वेळीत इन्क्लूड जाले आनी ताजो अधिकार तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन तांकां मेळपाकच जाय. हांवें टायम टू टायम सांगला पूण फूल सपोर्ट. पयलींचे डेलिगेशन सुद्दां हांवें तेंच सांगलां की तांकां हक्क आसा आमचो आज धनगर जाल्ला खरें इन्क्लूड, आज तो फाल्यां जातले. आमचे सोपस्कार सगळे फॉर्मेलिटी कंप्लीट जाल्ले आसा, एनी टायम जातले आमगेले. पूण जे जाल्ले आसा पळय तांकां एसटी स्टेटस मेळपाकच जाय, पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळपाकच जाय. पूण हे अशें करून उलोवप हे आमकां आनी गोवन आमचे केपेचो एमएलए उलयता हे भुरगीपणा भशेन हें करप पिशेपणा.
आनी त्या लिडरांक क्रिटिसायज करप, गव्हर्मेंटाक क्रिटिसायज करप आनी पॉलिटिक्स करपाक कितें करप? पॉलिटिक्स जेन्ना आसता ती कितें आसत, गव्हर्मेंट चुकता आसत नदरी हाडून दिवप, पूण ज्या जाग्यार कितेंय काही तुजो अर्थ ना थंय सुद्धा पॉलिटिक्स करप.